नमस्कार. गोवा मिडडेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. अस्वस्थ आमदार मंत्र्यांची किरकीर निस्तारूंक बीजेपीचो प्रभारी सीटी रवी गोंयांत. सगळो दीस आमदार मंत्री आनी पक्षाच्या फुडाऱ्यांबरोबर बसका. सकाळी मुख्यमंत्र्याबरोबर बसके उपरांत अध्यक्ष तानावडे बरोबर आनी उपरांत आमदार मंत्री आनी पक्षाच्या कांय पदाधिकाऱ्यांबरोबर बसका आसतल्यो. कांय आमदारांचे मंत्रीपदां जाल्यार थोड्यांचे महामंडळाचेर कांकूळ चल्ला. निस्तारूंक रवी गोंयांत. बीजेपीचे गोवा डेस्क इंचार्ज सीटी रवी आयज गोंयांत आहा. गोंयांत तांचे खुबशे मिटींग शेड्यूल आहा. सध्या ते आल्तिनो सीएमाच्या बंगल्यार सीएमा बरोबर मिटींग करतात. तेजे उपरांत ते पार्टी प्रेसिडेंट सदानंद शेट तानावडे त्यांच्या बरोबर आसतले. तेजे उपरांत पार्टीच्यो मिटींग बीजेपीच्या कार्यालयांत जातल्यो. ते आमदारांक मेळटले, पार्टीच्या फुडाऱ्यांक मेळटले, ऑर्गनायझेशन सगळे वांगड्यांक मेळटले. इलेक्शन जाल्या उपरांत अशी स्पेशल अशी रिव्ह्यू मिटींग बीजेपीची जावन आसली ती आयज जातली. खुबशी नाराजी आसली आमदारां मदीं, मंत्रीपद मेळना वा जाय तशें कॉर्पोरेशन मेळना, त्यो इश्यू हांगसर सेटल जातले. ऑर्गनायझेशन तेंचें स्ट्रक्चर थोडो रिवॅम्प करपाक जाय, जशी महिला मोर्चा परत रिकन्स्टिट्यूट करपाक, हे सगळे इश्यू आयच्या दिसभराच्या मिटींगेन येतले. सर छोटा सा भाई, सर आज का क्या प्रोग्राम है? बीजेपी का प्रोग्राम बता दीजिए सर. बीजेपी में क्या प्रोग्राम है आज? मीटिंग मिनिस्टर के साथ आप मीटिंग होगी आज. अध्यक्ष जी आपका पूरा जानकारी देंगे. आप पूरा दिन गोवा में रहेंगे सर? पंजिम में पूरा दिन मीटिंग होगा पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एमएलएस के साथ. पार्टी स्पोक्स पर्सन है, आपका इन डिटेल बता देंगे. सो आज मीटिंग सा तेजे सेम कसले मीटिंग आहे आज? भाऊ कसली मीटिंग आहे भाऊ? ऑर्गनायझेशन आपले प्रभारी आहेत ना, सिटी रवी आले. पर्रा बेकायदेशीर लँड फिलिंगाचे केशीत आमदार मायकल आनी डिलायला लोबो कडच्यान पुलिसांनी डॉक्युमेंट मागल्यात. राती उसरां लोबो जोडप्याक म्हापसा पुलिसांनी हे विशीं कळीत केलां. एनजीपीडीएन पुलिसांक लोबो जोडप्याचेर FIR घालूंक सांगिल्लो. उपरांत मायकल आनी TCP मंत्री विश्वजिताचे ह्या प्रकरणाचेर बरेंच वाजून जालें. नॉर्थ गोवा पीडीएन मायकल लोबो आनी दलायला लोबो यांचे जी पर्रा लँड फिलिंग केस घातलेली चौकशी सुरू जाल्या. म्हापसा पुलिशेन काल लोकांकूच पत्र धाडून ह्या जमनी संबंधी जी कितें परमिशन आहा ते सगळे डॉक्युमेंट पुलीस स्टेशनार हाडून सबमीट करून दिले. मेर्शे गोवा बाजाराचे घोडे 20 वर्सां जाली अडला. प्रकल्प 5 कोटी वेल्यान 50 कोटींक तेंकोत आयला. अजून बुन्यादूच पडना. आता नवो RDA मंत्री गोविंद फुडें सरला. गोवा बाजाराक टेंडर काढून काम सुरू करपाचे खंय RDAचे बसकेत थारला. रोखडीच बुन्याद घालून काम सुरू. 17,000 स्क्वेअर मीटर जमनीर गोवा बाजार उबो जावंक खंय 2 वर्सां वतली. RDA डिपार्टमेंटाच्या जनरल काउन्सिलाची मिटींग आज सीएमाच्या बंगल्यार जाली. RDA मिनिस्टर गोविंद गावडे ह्या मिटींगेक असले, मुख्यमंत्री सावंत ह्या मिटींगेक असले आनी RDAचे ऑफिसर्स ह्या मिटींगेक असले. गोवा बाजाराचे टेंडर फ्लोट करून बेगिनात बेगीन काम सुरू करून 2 वर्सां भितर काम कंप्लीट करपाचे टार्गेट दवरला. ते बरोबर रुरल मिशन स्कीम जी आहा, रुरल लायव्हलीहूड मिशन स्कीम जी आहा RDAची, ती इफेक्टीव पद्दतीन चालीक लावपाचेरूय ह्या मिटींगेत डिस्कशन जालें. जुवारी नगरात जुवारी ॲग्रो केमिकल्साचे टाकयेचो ब्लास्ट जावन 3 जाण सोंपले तातूंत 2 कामगार, 1 सुपरवायझर. हो प्लांट खंय बंद आशिल्लो. टाकये कडेन मेंटेनन्साचें काम चलतना स्फोट जालो. कारखाने बॉयलर्स मंत्री निलकंठ म्हणटात चवकशेचो रिपोर्ट येतलो. ते प्रमाण कारवाय. सरकार नजर दवरून आसा. अमोनिया लिकेज ना अशें मुख्यमंत्र्यान ट्वीट केलां.
जुवारी नगरातल्या जुवारी ॲग्रो केमिकल्स प्लांटार रिकामे टाकेचो ब्लास्ट जावन 3 कामगार सोंपले. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण हो प्लांट 30 तारखेक 8 म्हयन्यां खातीर बंद जावपाचो. कॉन्ट्रॅक्टराचे कामगार थंय मेंटेनन्साचें काम करतना टाकयेचो स्फोट जालो. तिगांकूय हॉस्पिटलांत व्हरतना मरण आयलें. बॉयलर्स मंत्री निळकंठ हळर्णकार म्हणटात ताणें घडणुकेचे चवकशी खातीर अधिकारी धाडला. प्लांट खंय मेंटेनन्सा खातीर 8 म्हयने बंद उरपाचो आशिल्लो. आयकता तेजे प्रमाणे ती शटडावन जावपाचें आसा फॉर 1 मंथ मेंटेनन्साक. तेज्या पयलींच 3 कामगार टँकर काम करता आसतना तो ब्लास्ट जालो आनी ते मेले इन्सिडेंटली. मॅनेजमेंटाचें कितें जर समज नेग्लिजंट जालें ना मेंटेनन्सान जावं फॅक्टरी बॉय जाल्यार तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले. आतां टीम आमची ऑलरेडी थंय इन्स्पेक्शनाक आसा, तेचेर STMय आहा आनी ती इन्क्वायरी चालू जाली. तेन्ना तांकां सगळी इन्क्वायरी केल्या उपरांत तांकां सांगलें बेगीनच्या बेगीन पयलीं प्रायमा फेशा पयलीं आमचे कडेन टेबलार दवर आनी तेज्या उपरांत बाकीच्यो मागीर गोश्टी जातल्यो. तो पर्यंत फॅक्टरी म्हळ्या खातीर बंद आसपाची दवरपून करता. लायफ इज प्रेशस. जुवारी ॲग्रोचो PRO म्हणटात 3 जाण काम करताले. कितें जालें तें रिपोर्ट येतकीच कळपाचें. Plant shutdown आसा फ्रॉम 30th April. This is our annual maintenance shutdown. So एक कंडेन्सेट टँकार एक जॉब चलतालो कॉन्ट्रॅक्टर. So when the job was going on, so थंय एक बारीकसो ब्लास्ट जालो. तातूंत 3 फॅटॅलिटीज जाले. Contractor was working with due permissions and all of it. Because this is an annual shutdown. And investigation is on. So people from factory boilers are there. It has to be inspected. So when they were removing the nozzle, so the tank cover, so that time it got ignited with some gas. This cat cutting, bulky cutting. So that's the reason it got blast. But investigation is on. What exactly must have become the reason? So that is what we are going to. सरकार नजर दवरून आसा. अमोनिया लिकेज ना. अफवांचेर लक्ष दिवं नाकात, भिवपाची गरज ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान ट्वीट केला. सोपिल्यांचेर मुख्यमंत्र्यान दुख्ख उक्तायला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 4 जूनाक जावपा आशिल्ल्यो पंचायत वेंचणुको 10 दीस फुडें धुकलूंक शकता. डिलिमिटेशन आनी रिझर्वेशनाचे कामाक वेळ लागिल्ल्यान वेंचणूक फुडें धुकलतली म्हूण सुत्रां सांगतात. जुनाचे 12 वा 14 तारखेक वेंचणूक जावं येता. राज्य वेंचणूक आयोगान डिलिमिटेशन अधिसूचित करून दवरला. कांय दिसां भितर खंय रिझर्वेशनूय जातलें. पंचायतीच्यो वेंचणुको पावसाच्या उटंगारात जावपाची चिन्ना. 186 पंचायतीच्यो वेंचणुको 4 जूनाक घेवपाचे आदी थारिल्ले. आतां त्यो 10 दीस फुडें वचपाक शकता. एक वेळ 12 ते 14 जूनाक जावये. पंचायत वेंचणुको 4 जूनाक जावच्यो ना. वेंचणुको 10 दीस फुडें धुकल्ल्यात. सुत्रां सांगता ते प्रमाण 12 वा 14 जूनाक पंचायतीच्यो वेंचणुको जावंक शकता. डिलिमिटेशन रिझर्वेशनाक वेळ गेल्ल्यान वेंचणुको फुडें वचपाक शकता. डिलिमिटेशन फायनल करून अधिसूचित केला. आज फाल्यां गजेट येतले. रिझर्वेशनाची प्रक्रिया चालू आसा. एका आठवड्यांत रिझर्वेशन फायनल. प्रचाराक कमीत ते 7 दीस दवरचे पडटा. उमेदवारी अर्जांक 7 दीस लागतात. वेंचणुकेची घोशणा ते मतदाना मदीं अर्ज प्रचाराक 25 ते 28 दीस लागतात. सुत्रां कडल्यान कळटा ते प्रमाण 15 मे मेरेन पंचायत वेंचणुकांची घोशणा जातली. ताचे कांय दीस आदी रिझर्वेशन अधिसूचित करतले. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. आमी भारताचे नागरीक, पुर्तुगीजांचे वंशज न्ही. ही जाण दवरल्यार गोंयकार हिंदू क्रिस्तावांचो वाद जावचो ना. कायदो सुवेवस्था हालपाचो प्रस्नूच ना. हिंदू रक्षा महाआघाडीचो फुडारी सुभाष वेलिंगकार उलयलो. गोंय ही परशुराम भूमी. पुर्तुगीजांनी गोंयकारांचेर अत्याचार केले. परशुराम जयंती गोवा फायल्स रिलीज. 20 दीस जागृती मोहीम. गोवा फायल्साचे खंय फिल्मूय येवपाचें आसा. हिंदू रक्षा महाआघाडीन परशुराम जयंती निमतान गोवा फायल्स रिलीज केले. धर्मांतरा आडावंक मुख्यमंत्री सरकाराक जाय तितलो आदार करूंक महाआघाडी तयार. धर्मांतरां हांगा जी जाता ती सहन करचेना म्हणून ह्या घोशणेचे आमी हिंदू रक्षा महाआघाडीतर्फे स्वागत करतात. आणि अशा प्रकारे खंय मदत जर जाय जाल्यार हिंदू रक्षा महाआघाडी मुख्यमंत्री आणि ह्या गव्हर्नमेंटाच्या फाटल्यान उबे रावपाची आमची तयारी आसा. पुर्तुगीजांच्या काळात गोंयकारांनी खूप सोसले. आमच्या हिंदूंच्या आणि
क्रिश्चनांच्या पूर्वजांनी अतोनात धर्मच्छल सहन केलो. सामके नाखटां काडपाची भायर आनी कितें कितें साली काडपाच्यो एक संभाजी राजान हें सगळें भोगलें अशें न्ही गोंयच्या आमच्या ख्रिश्चन आनी हिंदू पुर्वजांनी हें भोगलेलें आसा. महाआघाडीन 4 ठराव घेतले. गोंयांत धर्मांतरा खातीर पोपान माफी मागची म्हूण मागणी. जिथे जिथे इन्क्विजिशन झाली त्या प्रत्येक इन्क्विजिशन झालेल्या ठिकाणी पोपने क्षमा मागितली. ज्या अर्थी ख्रिस्ती धर्माचा सर्वोच्च धर्मगुरू इन्क्विजिशन बद्दल माफी मागतो त्याचा अर्थ ते पुण्यकार्य नक्कीच नव्हतं. नक्कीच काहीतरी चुकीचं पापकार्य केलं, अत्याचार केले. मग जर तुम्ही त्या सगळ्या ठिकाणी माफी मागू शकता तर गोव्यामध्ये केलेल्या इन्क्विजिशनची माफी आजही का मागितली गेली नाही हा गोमंतकाने प्रश्न विचारला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. आपणे आजीव कॅबिनेट दर्जो मागुना, सरकारान दिला. कोर्ट थारायता ते मान्य. आपूण 83 वर्सांचो पिराय पळोवन राजकीय संन्यास घेतला. प्रताप सिंग राणेची हायकोर्टाक जाप. वेंचणुकेंतल्यान फाटीं सरपा बदला राणेक कॅबिनेट दर्जो म्हूण आयरिशाचो दावो. आयरिशान राणेक 25 स्टाफाचे लिस्ट कोर्टाक दिलें. भार सरकारी तिजोरेचेर. सरकार म्हणटा ते भोवमाना भशेन. वेगळें कांयच न्ही. आज सुनावणी. राणेचो आजीव कॅबिनेट दर्जो हायकोर्टात. आपूण 83 वर्सांचो. वेंचणुकेक राविल्लो जाल्यार 5 वर्सांनी 88 वर्सांचो जातलो आशिल्लो. पिराय जाल्ल्यान राजकीय संन्यास घेवपाचो निर्णय घेतला. कसलेंच सेटिंग ना म्हूण प्रताप सिंग राणेन हायकोर्टात एफिडेविटार जाप दिल्या. वेंचणुकेंतल्यान फाटीं सरल्यार कॅबिनेट दर्जो अशें सेटिंग जाला म्हूण एक्टिव्हिस्ट आयरिशान याचिकेंत दावो केला. आपणे आजीव कॅबिनेट दर्जो मागूकूच ना. सरकारान स्वता जावन हो निर्णय घेतला. हायकोर्ट निर्णय दिता तो मान्य म्हूण सिनियर राणेचे एफिडेविट. आपणे राजकारणांतल्यान संन्यास घेवपाचो निर्णय आदींच घेतिल्लो. फाटल्या सप्टेंबरांत देवेंद्र फडणवीसा बरोबर भेट हो एक शिश्टाचाराचोच भाग आशिल्लो आनी कांयच ना. एडवोकेट आयरिश कोर्टाच्या मनान गरज नासतना दुबाव तयार करता असो दावोय सिनियर राणेन केलो. मजगतीं गोंय सरकारानूय हायकोर्टात एफिडेविट दिला. प्रताप सिंह राणेक दिल्लो हो मान ताचे वावराची सन्मानजनक पावती. तशें करूंक घटनात्मक तरतुदीची गरज ना. खास राष्ट्रीय वा राज्य पुरस्कारा प्रमाणूच हो सन्मान तो नामनेच्या व्यक्तीक मेळूंक शकता अशें गोंय सरकारान एफिडेविटांत रजाव दिला. वेगवेगळ्या मळांनी योगदाना खातीर नागरिकांचो भोवमान करपाची खंय राज्यांत आदीं सावन प्रथा आसा. आयरिशान हायकोर्टाक घडणुकेचो पुराय न्याय दिला. तातूंत 21 सप्टेंबराक फडणवीस राणे बसका. 22 डिसेंबराक प्रताप सिंह राणे काँग्रेस उमेदवार म्हणून जाहीर जाल्लो. उपरांत उमेदवारी अर्ज भरपाच्या आदले दिसा 27 जानेराक सिनियर राणे फाटीं सरलो ताचो उल्लेख आसा. तशेंच कॅबिनेट दर्जो दिवपाचो निर्णय जातकीच ताचे खातीर लागपी ऑफिशियल गाडी रावंक घर, सरकारी खर्चान फुकट प्रवास, ताचे सेवेक 18 जाणांचो स्टाफ. तातूंत स्पेशल ड्युटीर 2 जाण, 1 सल्लागार, 1 अंडर सेक्रेटरी, 2 प्रायव्हेट सेक्रेटरी, 1 पर्सनल असिस्टंट, 3 ज्युनियर असिस्टंट, 2 कंप्युटर कम टेलिफोन ऑपरेटर, 2 ड्रायव्हर आनी 4 मल्टीटास्किंग स्टाफाचो आस्पाव आसा. ह्या 18 जाणांच्या स्टाफा बरोबर तो रावता थंय सेवेक 2 पर्सनल सेक्युरिटी ऑफिसर आनी 5 पुलिसूय आसतले. आयरिशान लिस्ट दिलें. 25 एप्रिलाक जाल्ले सुनावणेक हायकोर्टान एडवोकेट आयरिश, राज्य सरकार आनी प्रताप सिंह राणेक अंतरीम थाकायेचेर युक्तिवादा खातीर जाप दिवंक वेळ दिल्लो. बुधवारा अंतरीम थाकायेचेर युक्तिवाद. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. गांधी बिगर गांधी निश्ठावान जाणट्या नेणट्यांचे कोफुजावांनी काँग्रेस दिशी दिशी रस्तातळाक. ते वटेन राजस्थानात दंगल आनी राहुल बाबा परत गायब. राहुल गांधीचो काठमांडूत एका नायट क्लबात पार्टी करतना व्हिडिओ व्हायरल. विरोधकांक आयते कोलीत. राहुल गांधी पार्टीच्या नांवान व्हिडिओ व्हायरल. काँग्रेस म्हणटा राहुल खंय लग्नाक गेल्लो. पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर, यूपी आणि गोंयची वेंचणुको जाल्यो. काँग्रेस खंयच ना. सध्या काँग्रेस श्वास घेता ती फक्त राजस्थान आणि छत्तीसगडात. तातूंत पक्ष वाऱ्यार सोडून नेमको गरज तेन्ना राहुल गांधी खंय फॉरन भोंवले. राहुल बाबाचो काठमांडू एका नायट क्लबांतले पार्टी करतनाचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत विरोधकांचे फारार फार. कोण म्हणटा काँग्रेसीचे राजस्थान पेट्टा आणि राहुल खंय पार्ट्यो करता. कोणाचे आनी कितें.
मात नित्या भाशेन पक्षातले राहुल ब्रिगेड ताका वेळ प्रसंगाक सांबाळूंक फुडें. राहुल बाबा खंय लग्नाक गेल्लो. गोरवां सांबाळ मंत्र्याचे धुवेचो वाडदीस मया सिकेरी गोशाळेत. आंधळ्या पांगळ्या जखमी गोरवांक सांबाळपाचो वावर गोंयच्या गोशाळांनी बरे तरेन चल्ला. गोरवां सांबाळ मंत्र्याच्या नात्यान तांकां जाता तितलो आदार करतलो म्हूण मंत्री निलकंठाचो उतर. मंत्री निलकंठान ताचे धुवेचो वाडदीस शिकेरी मया गोशाळेत मनयलो. ताचे धुवेन खंय तशी इत्सा उक्तायिल्ली. अक्षय तृतीया आनी म्हाज्या एका चेडवाचो आयज वाडदिवस आसा आनी आनी पयलीं तो म्हजे भुरगे ते गोशाळेन गेल्ले ताका तें आवडलें ना. तेणें सांगलेलें की आपलो बर्थडे आसा पळय तो गोशाळेन करपाक जाय. जे आमच्या डिपार्टमेंटा मार्फत तांकां जी मदत गावूंक जाय ती गावताच दिता. त्याच बरोबर तेंचे एफर्ट्स तेंच्यांनी भायरसूनय खुबशे फंड लागीं करून कश्ट करून ते बरे पैकी जवळ जवळ 1700 सुमार जनावरां तेंच्यांनी जमा केल्ली आसा. आनी पळोवंक गेलें जाल्यार तेणी तशी बऱ्या पैकी नितळ स्वच्छ तेंचे कोणाचे पांय म्हणले कोण आंधळे आसा हे सगळे प्रॅक्टिकली थंय पळय. बाकीची गोंयांत आमची गोशाळा तांकां विजीट करपाची म्हजी तयारी आसा. पशुसंवर्धन खात्याचे मंत्री माननीय निलकंठजी हळणकर यानं गोशाळेला भेट दिली आणि गोशाळेला भेट देऊन आपल्या मुलीचा वाढदिवस जो आहे तो त्यानं उत्साहानं इकडं साजरा केलेला आहे. पुढील येणाऱ्या काळात जी काय मदत पाहिजे असेल ती सर्व मदत जी आहे ती देण्यासाठी त्यानं आम्हाला आश्वस्त केलेलं आहे. एनजीटीचे ऑर्डी प्रमाण कसिनो कारावेलान कसिनो फ्लोटलाचे वेव्हार ऑफिशियली बंद केले. CRZ क्लिअरन्स मेळे मेरेन कसिनो बंद दवरात म्हूण एनजीटीन 26 एप्रिलाक ऑर्डर दिल्ली. उपरांत कसिनो कारावेला हायकोर्टात गेल्ले. एनजीटीचे ऑर्डीक फक्त सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिवंक मेळटा अशें सांगून हायकोर्टान अर्ज रिजेक्ट केलो. कोर्टात थाकाय वा CRZ क्लिअरन्स मेळे मेरेन कसिनो बंद. वेंचणूक जाली, राजकारण सोंपलें. प्रतिस्पर्धी उमेदवार आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचे स्वप्न तडीक लावपाची जबाबदारी मांद्रेचो नवो आमदार जिताच्या खांद्यार. उरिल्ली कामां खंय जीत पार्सेकाराच्या मार्गदर्शनात तडीक लायतलो. पार्सेकार म्हणटा मांद्र्या बेकारीचो मोठो प्रस्न. मुख्यमंत्र्याक देंवोवन खंय सोपटेक आमदार केलो. 5 वर्सांनी तोवूय नाका जालो. वेंचणुके उपरांत पयलेच खेप विधानसभा वेंचणुकेचे प्रतिस्पर्धी पार्सेकार आणि जीत बरोबर एक माचयेर. पार्सेकारान मांद्रेचे राजकार आपल्या मार्मीक स्टायलीन उस्तिलें. आदले मदले सगळे पार्सेकार उलोवन गेलो. रोजगार ही मोठी समस्या आसा हांगासरली आनी मुख्यमंत्र्याक जमलें ना म्हणून दुसऱ्याक निवडलो पण 5 वर्सांनी नाका जालो. म्हणजे आतां तुजी पाळी आसा त्यामुळे ही 5 वर्सां तुका हांव शुभेच्छा दिता. आज व्हॉलीबॉला निमित्तान आमी मेळटान ताच्या पयलीं ताणें म्हाका एकदां आपल्या गांवांत व्हेल्लो व्हॉलीबॉल टुर्नामेंटाक. म्हाका पावणो म्हणून व्हेल्लो आनी म्हाका सांगलेलें दुसरे फावटी तुका घरा येवचें पडटलें म्हणून. मागीर घरा व्हरपाक येयलोच ना. मागीर मांद्र्याक तेणें घर हाडलें त्यामुळे मांद्र्याच्या घरा केन्नाय वचूंक जाय अशें म्हजें तकलेंत आसा. हांव ताका शुभेच्छा दिता. जीत म्हणटा वेंचणूक जाली, राजकारण सोंपलें. फुडलीं कामां खंय सराच्या आशिर्वादान. इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स तेंच्यांनी हाडलेले आयज मेरेन उरल्यात. तेंच्यांनी म्हटलें की आयज आजून हांव पावोंक ना तेंचे कडेन. हांवें ऑलरेडी तकलेन प्लॅन डिसायड करून दवरला तुमचे कडेन येवनूच डिस्कस करतलो. पूण कितें जालां आमी नवीनूच आमदार जाल्यात आनी एडमिनिस्ट्रेशन मातशें समाज कार्य करपाक इजी आहा पूण एडमिनिस्ट्रेशन नवीन आमदार आसल्यान आमदाराची जबाबदारी कितें की मातसो टायम लागला. तुमचे कडेन हांव येतलो. म्हाका फक्त गायड करा कित्याक खंय प्रोजेक्ट्स ते बंद पडल्यात अर्दे कुठे कित्याक उरल्यात आनी तुमचे विजन कितें आसलें फुडें. डेफिनेटली आमी फुडें वयतले. तुमचो म्हाका आशिर्वाद आनी साथ जायो. इलेक्शन सोंपलें, राजकारण सोंपलें. हांव वचत हेंच सांगता सगळ्यांच्या मनान कितें आसता इलेक्शन्स जाल्या उपरांत फुडलीं 5 वर्सां विरोधक ते विरोधकूच म्हणून. पूण हे फावट खंय तरी चेंज हाडया.
जे विरोधान आसले ऑपोजीट वावरले राजकारण सोंपलें आतां समाजकारण करया सगळे एकठांय येवया सगळे एकठांय येत जाल्यारूच आमच्या मतदारसंघाची ग्रोथ जातली तर ताका लागून मागता तुमचे कडेन सगळे एकी कडेन रावया सराचे आशिर्वाद इम्पॉर्टंट आहात 12 जाण स्पोर्ट्स आणि कल्चरल क्लबान ऑल गोवा व्हॉलीबॉल सर्त दवरिल्ली थंय दोगी एका माचयेर दिसले प्रुडंटा खातीर मकबूल मालगीमणी पेडण्या कूळ मुणकारांक न्याय मेळूंक कळाव बरोच लागता तालुक्यांत सध्या मामलेदारांचो उणाव पेडण्या मामलेदारांत 194 केशी पेंडींग येणावळ खात्यान 4 मामलेदार नेमिल्ले फक्त दोगूच थंय काम करतात दोगांची ट्रान्सफर कूळ मुणकारी केशी सुटून सुटना कूळ मुणकाराच्यो आणि बाकीच्यो केशी गेली 3 वर्सां जाली मामलेदाराच्या कोर्टान पेंडींग आसात मुणकाराच्यो 51 केशी कुळाच्यो केशी 134 बाकीच्यो 9 केशी पेंडींग आसात एक्टिविस्ट आदवोगाद प्रसाद शहापूरकार सांगता त्या प्रमाण पेडण्या खातीर 4 मामलेदार नेमिल्ले आसात दोगूच मेन मामलेदार जॉयंट 1 जॉयंट 2 जॉयंट 3 अशें मेळून 4 मामलेदार जाले पूण दुर्दैवाची गजाल म्हणजे 4 मामलेदारा पैकी रायट नाव आतां सध्या 2च मामलेदार कार्यान्वित आसात मेन मामलेदार आणि जॉयंट 1 मामलेदार जॉयंट 2 आणि जॉयंट 3 ही पदां रिक्त आसात जॉयंट 2 मामलेदारचें जे पद आसा जी जागा आसा ती इलेक्शना पयलींसान 1 म्हयनो जवळ ऑक्टोबर नोव्हेंबरान तांची बदली जाली आनी ताजे उपरांत आज पर्यंत ती जी जागा आसा त्या जागेचेर कोणाकूच धाडूंक ना जॉयंट 3 तर जे दिसा स्थापन जाली त्या दिसाच्यान जॉयंट 3 खाली आसा आनी जॉयंट 3 चो ताबो हो जॉयंट मेन मामलेदारा कडेन आसा सो मेन मामलेदारा कडेन मेन मामलेदार आनी जॉयंट 3 अशी ती जबाबदारी सांबाळटा आणि जॉयंट 1 ही जॉयंट 1 आपली आणि जॉयंट 2 ची जबाबदारी सांबाळटा जॉयंट 3 ह्या मामलेदार कचेरीत जवळ 194 मॅटरी पेंडिंग आसात मामलेदार एकट्या सकल मुणकार एकट्या सकल आणि टेनन्सी एकट्या सकल टेनन्सी एकट्या सकल जर ती गेले 134 मॅटर अंदाज 134 मॅटर्स आसात आणि गेल्या 3 वर्साच्यान 59 मॅटरी पेंडिंग आसात पेडण्या हय 4 फुल टायम मामलेदार जाय मामलेदाराक जे एडिशनल चार्ज दिल्यात ताका लागून तांचेर कामाचो ताण येता आणि मेन मामलेदार जो आसा तर मेन मामलेदारा कडेन बाकीची सगळी जबाबदारी असल्या कारणान तांचेर इतलो लोड येता की ते जस्टिसूच दिवंक पावनात आणि ह्या सगळ्या गजालीचो आमचेर परिणाम जाता सो म्हणून हांव सरकारा कडेन आनी लोकल आमचे आमदार आसात तांच्या कडेन मागणी करता की ह्या गजालीचेर तेंच्यांनी तातडीन लक्ष दिवचें कारण मुणकार टेनन्सी वाटेचे प्रश्न हे सगळे जे प्रश्न अत्यंत ज्वलंत प्रश्न आसात पेडणे तालुक्यातले हे ज्वलंत प्रश्न सुटावे करपा खातीर योग्य अशा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करप खूप गरजेचे आसा नवो येणावळ मंत्री बाबुशान खंय 6 म्हयन्या भितर केशी तडीक लायता म्हणून उतर दिला मात फाटल्या 15 दिसांक खंय मामलेदार ऑफिसांत केशीचो एक पेपर हांगाचो थंय जाल्लो दिसना प्रुडंटा खातीर महेश घाडी ही आशिल्ली मिड डे अपडेट परत रोखडेच मेळया प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट